स्वच्छ भारत नितळ गोंय पावला खंय खबर ना, पूण मदला माज मांद्र्या नक्की ही घोषणा सरकारान गंभीरतायेन घेवंक ना. नाजाल्यार हॉटेला मुखार घाण पातळावपी गटरां पळोवपाची पाळी पर्यटकांचेर येवची नासली. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हांव जो आसा आतां तो मदला माच मांद्रे हांगा हे जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता हॉटेल स्मिथ म्हणून, आनी हो हॉटेल स्मिथाचो पात्रांव म्हाजे बरोबर आसा. आनी तेणेन आपले जे प्रॉब्लम जाता तो सांगलेलो आसा की तेच्या दारात फुडें हो गटर आसा आनी हो गटर सारको म्हाका दिसता सगळो भरलेलो आसा, उदकान भरलेलो आसा. हेतूर म्हाका दिसता सिवरेजय कोण सोडटा, कारण हांगासर भरपूर घाण येता आनी ह्या घाण येयल्ल्या कारणान जे हे हॉटेल फाटल्यान तेजें दिसता त्या हॉटेलान तेच्या कोणूच कस्टमर येता. आतां तेजे कस्टमर सगळे फॉरेनर बी आसता, पण फॉरेनर बी तुमी जाणान की अशी जर घाण बी येवपाक लागली जाल्यार फॉरेनर केन्ना फुडें येवपाक पळयना आनी ताका लागून ह्या बिचाऱ्याची नुकसानी भरपूर जायत आसा, कारण हेचे कस्टमर हांगा येना. आनी आमची खरें म्हणशाले हे पंचायतान लक्ष घालूंक जाय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी खंयची जर हेका लागता जाल्यार ही बेगींतल्या बेगीन हे करचें, कारण हे कितें जाता उदक सारकें गाडी बी गेली जाल्यार हें सगळें उदक भायर मारता आनी तेच्या हॉटेलान येता. आनी जी ही घाण जी येता पळय हांगा रावचें ना कोण, जितली परिस्थिती हांगा जाल्लेली आसा तेचें म्हणणें अशें आनी खूब जाणांचें अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन हे जे कितें आसा ते गटर्स हे साफ करचे. म्हाका दिसता हे गटर्स म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां साफ केल्लेलीच ना. टॉयलेटाचें बी जर उदक जर कोणी जर सोडलेलें आसा जाल्यार हें खरें चॅक करपाची गरज आसा. आनी हो सारको मेन जे जंक्शन आसा हे मदला माच मांद्रे म्हणटा ते आनी बाजार वस्तीन ही परिस्थिती जाल्लेली आसा. आनी अशा परिस्थितीन म्हाका दिसना कोण हांगासर येयत बी अशें. ते बेगींतल्या बेगीन घाण सोडलेली आहा. आता ह्या म्हाका काहीतरी ह्या घाणीन काहीतरी 6-7 महिने झाले ती येऊन चॉकअप जातात आणि हेचेर कोणच ॲक्शन घेयना. आम्ही असं सांगून बघला पण कोणच येयना. सगळ्यांचे काहीतरी मित्री असते ते सगळे येऊन माझ्या हॉटेला पुढे ह्या जाता. म्हाका ह्यो त्रास जाता. मागीर पाणी सुद्धा उसळटा एकदा म्हणून मी माझी गाडी हाडून थंय हेतून दवरता, पण गाडयो ब्लॉक उरता, लोकांक अडचण जाता, त्याचो प्रॉब्लेम जाता. गटार साफ केल्यार लागी 1-2-4 वर्सां आली, गटारय साफ करूंक ना. आणि आता ते सगळी पाणी तुंबता, फुडें वचन ह्या जालो न्हू, तुंबलो तो ते पाणी माझ्या हॉटेला फुडें तास घाण जाता, म्हाका प्रॉब्लेम जाता, लोकांक प्रॉब्लेम आनी हॉटेलाचो धंदो. म्हणून हेचेर ॲक्शन घेवपाचें हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन साफ करचो. जायत तितके बेगिना साफ करपाचें हेंच्यांनी, कित्याक लोकांक प्रॉब्लेम जाता. लोक आमकां विचारतात, भायले फॉरेनर बी कस्टमर आमचे असतात, भायर बसल्या उपरांत ती घाण दिसता ते खावपाक सुद्दां कंटाळटा हॉटेलाला आमकां. म्हाका प्रॉब्लेम जाता, गिरायकाचेर परिणाम जाल्लो म्हाज्या. हेचेर येवन ॲक्शन घेवपाचें हेंच्यांनी. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी संगीता ओली.